उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जुदा जुजेक लागी सरलो आनी म्हणालो, मुजा धन्या, दया करून तुजे लागी उलोवंक म्हाका सोडू. मुजेर रागार जायनाका, कित्याक तूं फाराव्याक समासम. धन्या, आमकां तुज्या सेवकांक तुवें विचारले, तुमकां बापूय आनी भाऊ आसात? आमी झाप दिली, आमकां एक म्हातारो बापूय आसा आनी ताका आपले उतार प्रायेर जल्मल्लो आमचो एक निमाणो भाऊ आसा. ह्या चेरक्याचो काशा भाऊ मेला आनी ताच्या आवयच्या भुरग्यांपैकी तो एकलो मात्र आतां जिवंत आसा. ताच्या बापायक तो भोव मोगासो. तुवें तुज्या सेवकाक सांगलें, ताका मुज्याच दोळ्यांनी हांवें पळोवचे खातीर मुजे सरशी ताका हाडा. पूण तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें, तुमचो भाऊ तुमचे सवे आयिल्ल्या शिवाय मुजे दिश्टीक तुमी पडोवंक नजो. आमी आमच्या बापाय सरशी फाटीं गेल्या आनी तुवें सांगल्लें तें सगळें आमी ताका सांगलें. तुमी फाटीं वसा आनी इल्ली दाणी मोलाक हाडा म्हूण ताणें आमकां सांगलें. तेन्ना आमी ताका म्हळें, आमच्यान वचोंक जायना. आमचो निमाणो भाऊ आमचे सवे आयल्यार आमी वेतांव, कित्याक आमचो निमाणो भाऊ आमचे सवे आसल्या शिवाय ताचे मुखार वचोंक आमकां सोडचे नात. आमच्या बापायन आमकां सांगलें, मुजे बायलेन म्हाका 2 पूत दिले म्हूण तुमी जाणात. एकलो म्हाका सांडून गेला आनी हांवें म्हळें, क्रूर मनजातीन ताका पापशिलो जावयेत. तो गेल्या उपरांत ताचेर हांवें एक दिश्ट सयत घालूंक ना. आतां हाकाय तुमी व्हरतात. ताका कितेंय घडात जाल्यार खंतीन भरलेली पिक्या केंसांची म्हजी तकली पाताळाक तुमी धाडटल्यात. तेन्ना जुजेक आपणा भोंवतणी आसल्या सर्व लोकां मुखार आपली भोगणां लिपोवंक जाली नात. देखून ताणें फर्मायलें, सगळ्यांक हांगातावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नातलो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्त घरांक आयकली आनी ही खबर फाराव्याच्या रावळेराखी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीकय जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान तरतरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे, तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. देवाचे उतार हें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात. पयनाक बुती जावं, बदलूंक दगलो जावं, पांयांक वानो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली फोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतास, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयसो भायर सर वसासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेले समाधान तांचे सवे रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचे समाधान तुमकांच फाटीं येवं. कोणीय तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांचे धूळ फापडन भायर सला. सतस हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोर घरांक मेळ्ळात ती काकूळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचे उतार हे.